समेस्तांक नमस्कार। हांव फेल्से लोबो विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओतून तुमचे मुखार आसा। आयच्या विशेष दिसा आज एक आमकां भोव विशेष दीस, आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस। आनी आज म्हजे सांगता आसात आमच्या समाजाच्यो कॅथोलिक समुदायाच्यो विशेष स्त्रियो। तांच्या तांच्या क्षेत्रांत तांणी विशेष साधन केलां। एकली शिक्षण क्षेत्रांत आसा जाल्यार एकली वैद्यकीय क्षेत्रांत आसा आनी एकली कावन्सिलिंग क्षेत्रांत आसा। अशें ह्या विशेष दिसा तांकां तुमचे मुखार हाडूंक आनी तांची भोगणां तुमचे सांगता वांटून घेवंक म्हाका भोव खुशी जाता आनी हांव संतोश पावतां। आनी म्हजे सांगता आसात पयली आमची सुमेस्तांक वळखीची आमच्या मंगळूरच्या सा लुईस कॉलेजींत ती प्रोफेसर जावन आसा, पॉलिटिकल सायन्स विभाग तिचो, रोज विरा आमच्या सांगता आसा। तशेंच दुसरी आसा आमच्या वैद्यकीय क्षेत्रांत नर्सिंग विभागांत सुपरिंटेंडंट जावन वावर करची श्रीमती मेरी वाज। तशेंच तिसरी आसा ती सा लुईस कॉलेजींत कावन्सिलर जावन वावर करता मेघना। आता ह्या तेगां पैकी मलगडी आसात, मोदल्या विभागाचे आसात, तशेंच ल्हान प्रायेची आसात। तशें तिनूय वर्गाची हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या। तांचो अनुभव तांणी तांच्या जिवितांत स्त्री जावन तांणी केल्लें साधन आमच्या सांगता वांटून घेवंक आतां आमकां एक बरो अवकाश मेळ्ळो। तर तांच्या सांगता आमी उलोवंक या, तांची भोगणां वांटून घेवंक या। पयल्यान म्हजें सवाल आसा, आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आमी संभ्रमतना एक सबल स्त्री आपूण म्हणून तुमकां भोगता या भोगूंक तुमकां करता ह्या विशीं तुमकां कोणें जावंक पुरो पाठिंबो दिल्लो आसा या तुमच्या सांगता तुमकां रावल्लें आसा, तुमची पाट तपडली आसा? ह्या सवालाक तुमी कशें जाप दितात? पयल्यान पयले हांव मानेस्तेन फेल्सी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यक्रमान म्हाका भागीदार केल्ल्याक। म्हजे सबलीकरण म्हणजे सबलीकरण एक आंतरीक विशय। म्हजेंच सबलीकरण, म्हज्या चिंतनाचें सबलीकरण भोवशा गरज आसा। हांव सबलीकरण जाल्ली व्यक्ती म्हणच्या की चड हांव एक प्रिविलेज्ड व्यक्ती म्हणून म्हाका भोगता। कित्याक म्हळ्यार हांव भोवशा बरी सुलभायेन ह्या हंताक पावलां म्हणून म्हाका भोगचें। कित्याक म्हळ्यार म्हाका पाठिंबो दिल्ली म्हजे सांगता म्हजे कुटाम, म्हजी आवय बापूय, म्हजे भाव, म्हजे भयणी आनी म्हजो पती आनी म्हजी भुरगीं, तशेंच म्हज्या कॉलेजीन म्हजे कलिग्स। आनी हांव खंय शिक्षण क्षेत्रांत म्हजे संशोध करतना तरी ऑर शिकतना म्हाका सांगता दिल्ले म्हजे प्रोफेसर, तांचो सडावत ताचे प्रोफेसराची कुटुंबां सयत म्हाका एक बरें मार्गदर्शन तांणी दिलां। आनी तो पाठिंबो भोवशा म्हाका कितें हांवें आज यशस्वी देखल्या ती तांच्या धर्मान म्हाका भोगचें। आनी हे हांवें शिक्षण क्षेत्रांत ऑर म्हाका एक काम आसा, म्हाका कितें चिंता तें करूंक एक अवकाश आसा आनी हें सबलीकरण म्हणून हांव चिंतां। आनी त्या देखून आज हांव सगळ्यांचो तांचो उडास काडटां आनी हे सबलीकरणाचे अवकाश उरल्या म्हज्या स्त्रियांक मंगळूरच्या कॅथोलिक समाजीक मेळोवन दीत म्हणून आशेतां। भोव बरें रोजविरा। आतां शिक्षण क्षेत्रांत अशें जाल्यार तुमी मेरीवास तुमी सेवा दिवच्या एका विशेष क्षेत्रांत आसात। तुमची सेवा मस्तू विशेष स्त्रियां मदें या भुरग्यां मदें तांकां कशें सांबाळून व्हरचें, तांकां कितें मार्गदर्शन दिवचें ह्या सर संगतीक तुमकां कसो कुटुंबांतून फाटिंबो लाभलो? देव बरें करूं फेलिसी, तुवें म्हाकाय ह्या तुज्या कार्यक्रमांत मेतेर केल्ल्याक हांव खंडीत हो न्हय जाल्यारय तुवें म्हाका विंचलाय त्या खातीर हांव तुका काळजांत तुका थँक्यू म्हणटा। आनी म्हजें सबलीकरण हांव सबल स्त्री जावन आसा, खंडीत जावन। कित्याक म्हळ्यार मस्तू वावट मिनत हांवें काडल्या शिक्षकांक खंडीत जावन
मस्त सायर आसात पूण नर्सिंग आनी की चड आमचो वेळ आमची न्हीद आमची गिन्यान हर एक अपेक्षिता आमच्या कुटुंबा जिवीत मस्त आमी ह्या खातीर त्याग करचे पडटा पयल्यान पयलें म्हजी मम्मी श्रीमती ॲलिस क्लेमेंट वास आतां ती ना तिणें आमकां कितल्या तिच्या त्यागाय चेडवां भुरग्यांक कितल्या बरें करून पोसुल्लें तें आमी खंडीत जाणाव ती सरून अंतरून 10 वर्सां जाल्लें जाल्यार आतांय ती म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या घरांत आसा ती म्हज्या आसपास भोंवता म्हणून म्हाका भोगता आनी हें म्हाका तें घट धैर्य दिता खंयच्याच ह्या जिणयेच्या हंतार हांवें म्हजें धैर्य सुकोवन वचो म्हणून आमी तेगाय भुरगीं म्हज्या मम्मेची आमी तेगाय नर्सिंग केल्लें तें एक बारी विशेश काम म्हणून म्हाका भोगता म्हजें व्हडलें भयण नायजेरिया आसा तें एक डॉक्टराक हजर जालां श्रीमती क्लारा ॲडेबी तिणें म्हाका मस्त तिच्याक हांव 7 वर्सां ल्हान तिणें म्हाका मस्त बऱ्या तरान पळयलां आनी तिणें म्हाका ह्या नर्सिंगाक रिगोवंक ती म्हाका प्रेरण जावन आसा म्हजें दुसरें भयण ती आतां ना टेरी वॉल्टर मस्करेनस मस्त मोगाची म्हज्याकी 2 वर्सां बोड तिणें म्हाका कशें पळयलां म्हळ्यार हॉस्टेलांत आनी पुरो आसतना हांव घरा निमाणी जाल्ल्यान म्हाका मस्त कंडक्टान म्हणल्यार बरें वाडयल्लें तशें जाल्ल्यान म्हजो सगळो हारबार हॉस्टेलांत तिणें काण गेल्लो 4 वर्सां म्हजें नर्सिंग जाताना आनी उपरांत आयलो म्हजो पती राम हाणें सगळें ताची जिणी म्हजे खातीर तर करसिल्लें म्हणून म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार आतांय ह्या सगळ्या आमच्या लग्न जिविताच्या 2.5 वर्सां सकाळीं तो म्हाका कामा कडेन व्हरून सोडटा तशेंच कितलो तो ताच्या कामांत मेतेर आसल्यार तें चिंतिनासतना म्हजे खातीर सांजेक परतून येवन म्हाका घरा आपोवन हाडटा अशें जाल्ल्यान मस्त बऱ्या तरान म्हजें काम करून म्हाका साथ जाता आनी म्हजे भुरगे आसात ते हांगा आसा आतां नात ते आतां मस्कत वावर करतात तांच्या कुटुंबा सांगात आसात सूरज वास आनी सुदीप वास तांणी ल्हान आसतना म्हजे वरवीं जायते सोंसलां म्हणटा हांव हे दोगी म्हजे बाळ हांव ल्हान आसतना हांव रातीच्या ड्युटेक भायर सरतना मम्मी तूं रातीक वचनाका म्हणनातले मम्मी तूं काळोखांत भायर वचनाका म्हणटाले आतांय म्हाका तें चिंतना म्हज्या काळजान सुरी घाल्ल्या बरी जाता तशें ही सर्वां म्हज्या जिणयेंत बऱ्या तरान ह्या हंताक पावूंक ताणें म्हाका कुमक केल्या मात्र न्हय म्हज्या आस्पत्रेनी आसचे सर्व दाक्तेर म्हाका अती मोगाचे म्हाका म्हज्या जिणयेंत पयलें स्थान हांवें दिवचें पद्राबांक आनी दुसरें स्थान हांवें दिवचें दादल्यान दाक्तेरांक ह्या दाक्तेरांनी तशेंच पॅरामेडिकल स्टाफ तशेंच म्हजे नर्सिंग स्टाफ आज पर्यंत म्हाका ती हांव तांचें प्रेरण म्हणटात हांव तांचें मॉडेल म्हणटात म्हाका ती मस्त गौरव दितात ह्या वरवीं हांव ह्या हंतार येवन पावल्या आनी की 7 जाणांची नांवां आसात म्हज्या काळजांत ती सांगूंक आतां म्हाका साध्य ना कित्याक म्हळ्यार फेल्सी तूं चिंतूंक पुरावें कितलें उलयता म्हणून देव बरें करूं ह्या तुज्या म्हाका तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर भोव अपुरबाई तू एक सबल स्त्री जायची जाल्यार कितल्या जाणांचो पाठिंबो आसा पळय आनी केला मजा पट्टी तुजी मस्त आसा पळय आतां इतलें पुरो जानवाय तुमी घेवन आयल्यात आतां आमच्या सांगत आसा एक ल्हानशें बाळ समाजेंत तें आतां पाय दवरून येता मात्र मेघना आतां तुका हांचें पुरो आयकतना एक अजाप बगत पण तुजें कितें तूं एक सबल म्हूण तुका भोगता कित्याक म्हळ्यार तूं मस्त जाणां भुरग्यांक एक मार्गदर्शन दिवचें मार्गदर्शकी जालाय ल्हान प्रायर ल्हानशा खांद्यार तुजें व्हड वजें तुका मेळ्ळां समाजेन दिलां देखून पळय तुजे एक कशी अभिप्राय तुका कोणें पाठिंबो दिलो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हाका ह्या प्रोग्रामांत इन्क्लूड केल्ल्याक आनी तुवें सांगलें बरी म्हाका एक्चुली फर्स्ट बारीक खुशी जाली म्हाका बाळ म्हणल्याक आनी हांव सबल स्त्री वय आनी सबल स्त्री जावनच्याक सुमार जाणांचो पाठिंबो आसा मस्त सपोर्ट आसा
ऍक्टिव्ह सपोर्टर्स आसात पॅसिव्ह सपोर्टर्स आसात म्हाका सांगलें आसा हांव तुमकां सपोर्ट करता हांव तुका अशें ऑपॉर्च्युनिटी दिता हांव तुका अशें एनकरेज करता आनी थोडी सायलंट सपोर्टर्स आसात सो 2 टायपाची ही ऍक्टिव्ह सपोर्टर्सा विशीं चिंतना म्हाका 4 जाणांची नांवां मोतीन येतात फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजी मम्मी ल्हानतावन आमकां वडकिल्ली रीत दुसरी चड कोंडाटे करुनात जाय जाल्यार ते दाडा मात फॉर एग्जाम्पल आतां खेळटना पडल्यार चड लागलें गे बाबा अशें रगत आयलें गे तशें कांय तितलें कांय हें नासतलें जस्ट उठ आनी खेळचें कंटिन्यू कर इल्ली रफ एंड टफ आसली सो तशें जाल्ल्यान आज हांव एक इंडिपेंडंट वुमन म्हणून सांगता सो इफ आय एम एन इंडिपेंडंट वुमन टुडे सो मम्मी इज वन ऑफ द मेन रिजन्स तिणें म्हाका वोट केली रीत अशी म्हाका आनी म्हज्या भयणीक दोगांयकी सो वी बोथ आर व्हेरी इंडिपेंडंट गर्ल्स सो मम्मी आसा मागीर मम्मीची भयण आसा हांव आतां उडपीची जाल्यार हांवें आतां काम करचें मँगलोर आनी रावचें मम्मीच्या भयणीच्या घरा आनी ती म्हाका एक दुसरी आवय आल्या बरी हांवें तिका तिजींत 3 भुरगीं आसात पूण म्हाका तिणें एक एक्सक्लूड केल्या बरी ना म्हाका तिच्या फॅमिलीन तिणें इन्क्लूड केला आनी ती तिच्या भुरग्यांक कशें पळयता ती म्हाकाय तशेंच पळयता सो ती दुसरी स्त्री तिसरी हांव एका मेळूंक ना म्हज्या लायफांत ती म्हजी माय मम्मीची मम्मी मम्मीन तिच्या विशयान सुमार सांगलां म्हाका आनी तिच्या विशयान काणयो आयकतना म्हाका मस्त इन्स्पायर जाता तिणें तांकां कशें व्हड केल्लें कश्टात दाडा कशें व्हड केल्लें घरा बायलश्यांक सांबाळटना कशें तिणें कश्ट भोगल्यात मस्त जाणांनी घरा सो तिणें तिजेत कश्ट जाल्ले तिका पूण ते तिणें देगेन दवरन तिणें उरल्ल्यांचे वेलबिंग प्रायोरिटायज केल्लें ती तळी बायल मनीस सो ती 3rd मनीस आनी 3rd वन आमी इन्स्पिरेशना विशयान उलयतना केदाळाय चिंतचें आमची इन्स्पिरेशन केदाळाय व्हडलीं आसा जे शूड बी ओल्डर पीपल बट माय 4th इन्स्पिरेशन म्हजे धाकटे भयण ते जस्ट 24 years पूण ते एक व्हेरी स्ट्रॉंग वुमन ताजे ते बारी असर्टिव्ह चेडू आनी कडक कसा आल्लें काम पुरा ताजे इतल्या करता आनी व्हेरी स्ट्रॉंग विल्ड सो ताका पळयतना म्हाका तेंच एक म्हाका इन्स्पिरेशन जाता सो ही 4 स्त्रियां आनी एक चेडू हें सो तांकां पळयतना म्हजें तें इन्स्पिरेशन म्हजें एक काम ऑटोमॅटिकली जाता काल म्हळ्यार तांणी केलो तो वावर तांणी म्हज्या खातीर केलो तो वावर आय हॅव टू मेक श्योर दॅट ते सक्सेसफूल तांणी केल्लो वावर सो ती म्हाका इन्स्पिरेशन ही 4 बायल मनशां आनी म्हजो डॅडी आसा ऑब्वियसली तो ऍक्टिवली सांगना जाल्यार काल्याक म्हणून तो रिजर्वड मनीस तो चड उलयना जाल्यार तो ताज्या ऍक्शन्सान दाखयता की तो सदांय केदाळाय म्हज्या सांगाता आसा हांव सक्सेसफूल जावंक कारण जाल्यार तो एक कारण ताका सो ही 5 मनशां आनी हांवें सांगलें बरें व्हडलींत मनशां आसी न्हू आमची इन्स्पिरेशन धाकटी आसूंक पुरो सो ते 5 वर्सां हांव एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान काम करते आसा आनी ह्या 5 वर्सांनी इतले ल्हान भुरग्यांक हांवें पळयना फर्स्ट स्टँडर्डांत हांव PUCच्या भुरग्यां म्हणसर आनी ती तांचे एक्सपिरियन्स शेअर करतना तांचे तावनी शिकचो मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा तांचे लायफ कितले दुसरे तांचे एक्सपिरियन्सीस कितले दुसरे सो इट इन्स्पायर्स मी टू बिकम अ बेटर पर्सन सो दॅट आय कॅन हेल्प देम इन अ बेटर वे भारी बरी उतरां तुजी सगळ्यांक इन्स्पायर करची दिसली बरें आतां आमच्या एकल्यांच्या जिविताच्या फाटल्यान कितलीं जाणां आसात म्हणून आमकां कळ्ळें आनी कितें सांग पुरो मस्त जाणां आसतीत तशेंच समाजांतल्या हर एक स्त्रियेच्या जिविताच्या फाटल्यान अशेंच सबार जाणां आसात तर एक बोवाडो आमी मारसो जाल्यार समाजांत मस्त स्त्रियो आपापल्या शेतांत सेवा दितात मुखेलपण दितात तांची प्रत्येक जावन आमच्या समुदायांत कशी एक वडावळ जावन आयल्या म्हणून एक ल्हानशी एक झळक आमी दाखोवयात की रोजविरा ओके हांवें शिक्षण क्षेत्रान म्हणचें तर हांवें सांगलें बरी हांव शिकताना म्हाका उडास आसा म्हज्या भावाचो एक बारी उडास काडची हांवें म्हजे माय एक बारी स्ट्रॉंग मनीस म्हणाचें हांवें म्हजो बापूय सरल्या वेळार म्हळ्यार 6 वर्सां आसलीं हांव ते जालां ताणें दिल्लें म्हाका इन्स्पिरेशन म्हजो इवन बापूय बरो मनीस सगळ्यांक पावसो म्हणून हांवें आयकलां लोकांन म्हणचें
आनी म्हजो व्हडलो भाव फाटल्या वर्सा तो मरण पावलो. ताणें आमकां म्हणचें आशिल्लें तुमी कितलें शिकतात तितलें शिका, म्हळ्यार चेडवां आनी चेडे म्हणून व्यत्यास आमकां केदारच करूं ना. आनी तें म्हाका केदारारी बगूना, भोवशा म्हाका तो बगलें हांव शिक्षण क्षेत्रांत म्हज्या इन्स्टिट्युशनाक आयिल्ल्या वेळार हो तफावत आसा म्हणून म्हाका बगलें. आनी त्या वेळाक हांवें पळोवचें जाल्यार म्हणजे 89 म्हजें डिग्री शिकप जालां आनी 90s ते दाळा आनी आतां म्हाका दिसचें आमच्या कोंकणी समुदायाचें मस्त बरेंपण जालां शिक्षण क्षेत्रांत. ते दाळा म्हाका उडास आसा, हांव फस्ट एलोशियसाक जॉयन जाल्ल्या वेळार म्हज्या थोड्या विद्यार्थींक काणयोन हांव आमच्या कॉम्पिटेटीव एग्जामिनेशनाक एक 4 जाणां भुरग्यांक घेवन हांव बँगलोर गेल्ली. कित्याक म्हळ्यार ती भुरगीं तांकां ताचो बापूय सोडिनासलो बँगलोर म्हणून वचोंक, म्हळ्यार मँगलोरा उपरांत खंय तांकां वचोंक ना तशें आसली. त्या सन्निवेशांत आसतना म्हाका भोगतालें ह्या भुरग्यांक हांवें हेल्प करचें. म्हाका तें विचित्र दिसतालें कित्याक सोडिनात म्हणून. म्हाकाय उडास आसा, म्हज्या भावान म्हणलें तूं म्हाका दिल्ली वचूंक एक अवकाश आसलो म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जातेत. एका प्रोफेसरान म्हाका तुका शिकोवंक मन आसा गे येवयात गे म्हणल्या वेळार हांव भावा कडेन गेल्ल्या वेळार म्हज्या भावान म्हज्या माय कडेन गेल्ल्या वेळार माय म्हणाली तूं तुज्या भावा कडेन सार म्हणून. आनी म्हज्या भावा कडेन गेल्ल्या वेळार ती म्हणाली तूं काजर जातेत कितलें शीक कितलें शिकप पुरो आतां, कित्याक म्हळ्यार दिल्ली मस्त पयस आसा आनी ताची म्हाका कळटा ताची एक तें कन्सर्न आनी म्हाका समजता कित्याक म्हळ्यार मस्त पटी हांवें पळयलां ताचें कन्सर्न आनी देखून आमकां ताणें एक भारी मोगान म्हाका केदारच कळना एक हांवें भोवशा एक जोर केल्लो वर्ड आयकोना. आतां थोडे पटी म्हाका भिरांत दिसता हें पळयतना जावचो स्त्रियांचो जाल्लो हल्लो आनी आतां आमच्या तुमच्या इन्स्टिट्युशनांत आसात भुरगीं, तांचें तें कशें ती मुखार आयिल्ली कशें दिसता तुमकां त्या विशयान एक पळय. देखून आतां म्हाका बगचें तें बदलावन मस्त आयल्या. प्रत्येक जावन हांव तेंचो सांगूंक भायर सरलें कॉम्पिटेटीव एग्जामिनेशनाक आतां आमच्या समुदायाची भुरगीं मुखार येता, शिकोवंक जाय म्हणून तांकां आशा आसा आनी तांकां ताचें अवेरनेस आसा. आमी आसतना म्हाका अवेरनेस नासलें, हांव एक एग्जाम बरयतानांत बारी लेट जाला फस्ट एग्जाम बरयतानांत. सो ह्या क्षेत्रांत आनी इल्लें तांकां आमी लिडरशीप दिचें म्हणून म्हाका भोगता. त्या विशयांत आमी उपरांत येता, त्या विशयांत आमी उपरांत येता. ओके, तांकां मुखार आतां अवकाश आसात मस्त न्हय गे तें तुमी सांगतात. तशेंच वैद्यकीय क्षेत्रांत मेरेबाज कशें भोगता तुमकां आमच्या समुदायाच्या व्यक्तींनी या स्त्रियांनी, प्रत्येक जाण आमी समुदायासून भायर गेलो जाल्यार स्त्रियांनी कशें एक इनिशिएटीव खान गेल्या आमच्या सेवा दिवच्या विशयांत? आमच्या स्त्रियां बरी, आमच्या चलयां बरी, दुसऱ्या समुदायांत आमच्या क्षेत्रांत प्रत्येक तरान कालाक म्हळ्यार हर एक पेशंट आतां ती केश उणें जालां ह्या दिसांनी आमकां गोत्त आसा. काल्याक म्हणून कोंब वा चड जाला तशें क्रिस्तांवांक गत्त वयर दवरचें म्हणून तांच्या मतीक आतां बगाना. पूण आमी स्टुडंट्स आसतना नर्सिंग स्टुडंट्स आसतना तशेंच आमी ल्हान स्टाफ म्हळ्यार आमच्या ल्हान प्रायर नर्सिंग स्टाफ जावन आसतना ते पयले विचारतले तूं खंय तावन आयल्या म्हणून, म्हळ्यार तूं खंयच्या समुदायांत आयल्या म्हणून. करेक्ट, ते एक व्हडल्या अभिमानाचें गजाल. आनी ते म्हणटले हांव कॅथोलीक म्हणल्या क्षणा क्रिस्तांव म्हणल्या क्षणा कॅथोलीक गी म्हण विचारतले आनी म्हणटले ही व्याप्त आसा न्हय गी, हें काम आसा न्हय गी, तें आमकां कॅथोलिकांक सहज जाल्लें. करेक्ट, आमचे बरी कोणी पिडेस्तांची सेवा करची मनशां नांत म्हणून ते म्हणटले. होय, एक बरो पॉयंट मेरेबाई. पयलें तावनी आमी पळोवन आयिल्लो विशय हो खंय हडलेंत जावं दी खंयच्या मुल्यांत जावं दी ते एक आसा एक उतर बायम्मा म्हणून सांगतात पळय तशें एक कितेंगे एक ती एक वड आसा सेवा दिवची. तशें ह्या शेतांत जायत्यो आमच्यो चलयो नर्सिंगाक गेल्ल्यो आसात, गांवांत विदेशांत तांणी सेवा दिल्ली आसा, तुमकां कळीत आसूंक पुरो. वय न्ही गे? ओके, बरो विशय. तशेंच आतां कावन्सिलिंगा विशयांत वचचें जाल्यार आतां कावन्सिलर्स पळोवंक गेल्यार आमी मेघना कशें भोगता तुका आमच्या समुदायाच्यो मस्त स्त्रियो या चलयो या प्रोफेसर्स ह्या हांतू आसात म्हणून भोगता गे तुका? प्रोफेसर्स आनी लेक्चरर्स एक्चुअली हांवें पळयल्या प्रमाणे चड नात. आमच्या कॉलेजींत एक्चुअली आमी 4 जाणां कावन्सिलर आसा. तांतूं हांगा पळोवंक गेल्यार आमी पुरो जाणां कॅथलिक्स वय, पूण एक जनरल नंबर काण गेल्यार आमी चड आसा म्हणून सांगूंक जायना. पूण हांव ते एक प्रॉब्लेम म्हणून पळयना. कालक म्हळ्यार
आम्ही आता म्हज्या क्षेत्रा विशयांत एक वडपणोवचें म्हणून वय. नाहीये बट सायकॉलॉजींत आमी पुरो जाणांनी ओपन मायंडेड जावंक आसा सो वी डोंट टेक इन टू कन्सिडरेशन रिलिजन समा. कम्युनिटी समा. सो आमी व्हेरी ओपन मायंडेड सो कोण येता आमच्या फिल्डाक तांकां आमी मस्त वेलकमिंग आसा सो नंबर आनी पळोवंक गेल्यार हांगा वय. आमच्या कम्युनिटींत हांगा मँगलोरांत चड आसत म्हणून म्हाका सांगूंक जायना पूण एक 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 इन्स्पिरेशन आसा आमच्या क्षेत्रांत ती जावन आसा डॉक्टर लविना नोरोना तिने तिजेंत पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर स्टार्ट केल्लें आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर सो ती मस्त काम करता ती US वचून तिने सुमार युनिव्हर्सिटीजांत प्रोफेसर जावन काम केला गेस्ट लेक्चरर जावन काम केला सो तिका कन्सिडर केल्यार आमच्या कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करचे तली मनीस एकली ती बरें बरें तर आता आसात आमचा समुदाय म्हणून म्हणजे न्ही आमी स्त्रियो सकट स्त्रियो कान घेया आता स्त्रियो तांच्या जन्मगुणांतावन एक सेवा म्हणलें एक तांणी एक घेतात कित्याक म्हळ्यार एका घरांत पळय आमी घरांत एक आवय जावंक पुरो एक आजी जावंक पुरो एक बायल जावंक पुरो एक भयण अशें विविध हंतांनी ती एक सेवेचो एक मुर्ती म्हणयत आमी ती एक आयडल ओके ती कशें सेवा दितात तेंच आमचें तें एक प्रतिरूप आसता समाजेंत ओके आता आमच्या जिवितांत आमकां जायतीं पंथ आव्हानां और आमी सांगता चॅलेंजीस येतात जावंक पुरो शिक्षण क्षेत्रांत जावंक पुरो या वैद्यकीय क्षेत्रांत जावंक पुरो या दुसऱ्यांक कावन्सल करतना जावंक पुरो आमचे मदें एक आमकां चॅलेंज आसता एक समस्या जावंक पुरो एक फुडकोरसो ह्या आमच्याच वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो ते एक कशें आमी एक फेस करूंक शकल्या या हांचेर एक कांय झळक आसा गी रोजवेरा ಬಹುಶಃ म्हाका भोगचें म्हज्या वैयक्तीक तेंता म्हळ्यार आंतरीक एक सबलीकरण म्हणटा आमी आमचे ಬಹುಶಃ मौल्य आमी कशी ते आमच्या घरांत हावन आमच्या ಬಹುಶಃ आमी शिकपा केंद्रांत हावन आनी आमी वावर करच्या केंद्रांत हावनी मेळटा म्हूण म्हाका भोगचें कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी एका तराचे भें आसता और व्यक्तिगत जावन आमी स्त्रियो म्हणल्या खातीर थोडी ಬಹುಶಃ आमी सगळ्यांनी ओपन कान्योचो विशय हो आमच्या अनुभवान थोडे बें आसता आमकां ते दाळा आमकां फाटीं दिल्लीं मनशां मस्त आसात म्हाका एस्पेशली आनी हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार हे फूड करूंक एका तराचें अवेरनेस मस्त गरजेचें म्हणचें म्हळ्यार आमचे विशयांतूच आमी जाणा जावचें एका सवय तें मस्त गरजेचें आनी एक कितें गी म्हळ्यार आमी म्हणटा स्पिकींग टू पावर ते ती एक एबिलिटी आमकां आसा जें मस्त पटी ಬಹುಶಃ आमकां कितें गी दिसचें समाना म्हणटाना आमी एक उलोवची सकत आमी एक डेव्हलप करीचे म्हण दिसता म्हाका आनी मस्त पटी हांवें म्हणचें आसा ಬಹುಶಃ आमी स्त्री आनी दादल्या बरी चिंतून आनी उलोवंक शिकायचें म्हणून तशें म्हळ्यार स्त्री आनी आतां हे काल्या म्हणचें आतां कॉन्टेक्स्ट बदलला आनी त्या कॉन्टेक्स्ट बदलतना आमी मस्त पटी आमचो रोल बऱ्या तरान करता जाल्यार पूण आमकां एका तराचे स्ट्रेस चिंतपांत जावं दी आमी चिंची रीत जावं दी ती बदलना कितें गी म्हळ्यार आमी अशें करेजस तशें करेजस म्हणून थोडे विशय आसात मौल्य आधारीत जीवन आसून आमी कशें गरजे वेळार उलयचें तें इम्पॉर्टंट म्हाका ओके बरें बरो पॉयंट तुवें सांगलो तशेंच मेरीबाई आतां तूं कितें म्हणटाय एक कशें एक पंथ आव्हान कशें आमकां आसा गी स्त्रियांक समाजेंत कशें सांगताय तूं आमकां नर्सींग कार्ड आमचे जरा मस्त आसात कित्याक म्हळ्यार आमचें कामंत तशें आमी आतां शिक्षक जावं दी वा ऑफिसान काम करचें जावं दी तांकां एक राखचें एक वर्तूल आसता आमकां ना कित्याक म्हळ्यार आमी आतां स्पेशली आमी नायट ड्युटी करतना आमकां कोणी नात आमची सकयलीं काम करतात ते आमच्या सकयल काम करतात ती खंय एक कडेन न्हिदोन आसतात सक्कड म्हणना हांव थोडी तांकां म्हळ्यार इतल्या आवर्स आमकां एक 2 hours आमी न्हिदता म्हणटात नर्ससांक तशें न्हय डॉक्टर्स वचून न्हिदतात पूण नर्ससांक तशें न्हय नर्ससांक एका पिडेस्ताक पडे जास्त पडटा त्या दाडा ताका कोणी नांत हें करूंक तिका एक पिडेस्त आसता पिडेस्त जाल्यार तो पिडेंत आसा म्हणल्याक पूण पिडेस्ताक पळोवन सो एकलो व्यक्तीगे अटेंडर्स पुरो आसतात मागीर आस्पत्रेन काम करचे आसतात सादारण हांवें केल्ल्या आस्पत्र्यांनी पुरा 1-2 वर्सां म्हाका कसलेंच पाड जावचें या म्हज्या मतीक दुखचें कांय तसलें पुरा घटन जावना पूण आमी आयकलां एक नर्स आसली पळय
38 इयर्स कितले बेड्डार आसली वय, वय. आमी जाणाव वय. आनी तिका कालें जाल्लें म्हणून आमी जाणाव वय. ती ग्लुकोज हाडूंक ऑक्सिजन हाडूंक येताना तिका त्या हॉस्पिटलान काम करच्या वॉर्ड बायान तिच्या गळ्याक सरपळी बरी आसले अर्नून तिका हें केल्लें वय. पण तळें पुरो आमच्या कालार घडोवना आनी आमी जाय की हांव जाल्यार हांव आस्पत्रेन काम करतना राती ड्युटी जावं दी दिसाक जावं दी हांव मस्त बोल्ड आसता बरें. म्हळ्यार म्हज्या आचरित काळाचे हांव कलायकी भियेना म्हणून समा. तशें म्हणून म्हजे थंय इतलोसो पर्यंत हंकार ना हांवें चिंची हांव मस्त कालती म्हणून वय. म्हळ्यार कालें पिडेस सांगल्यार हांव तें आयकतां आनी ताका राग येनाशें वा ताचें मन दुखनाशें ताका हांव जबाब दितां वय. थोडे पटी धाकटेरी आमकां जोर करचे मस्त सन्निवेश आसतात हांवें म्हज्या आतांय म्हज्या स्टाफांक म्हज्या जुनियर्सांक सांगचें ते कलेन सांगतना तुमी वगेत रावा तें जायत म्हणा मागीर ते तांकां समाधान जाल्या उपरांत तुमी सांगा सर तुवें अशें केल्लें सामान वडूल तुवें म्हाका मस्त दुखयलें म्हणून तें जाल्यार आमकां एक चूर तांतू हें मेळटात देखून हांवें सांगचें आमी खंडीत आमी स्त्रियो आमी सबल हर समा आमी गौरवान चलयची जाल्यार आमी थोडे पटी आमी कालतें जायचें पडटा आनी एक म्हाका कोणीय काले म्हणून दीत म्हाका खंडीत हांव तें मती कस काणना ह्या दिसांनी स्पेशली जावंक पुरो म्हाका म्हजी प्रायस सोडून येता जावंक पुरो तें कारण जावंक पुरो यंग आसतना हांव मस्त तिके हें आसतलें जावंक पुरो आतां म्हाका कोणीय कालेय म्हजे विशय म्हणून दी कालेय म्हणून दी मस्त वर्सांत न्हू म्हाका तें हांव तें पुरा पॉझिटिव्ह जावन काडयता कोण काले म्हळ्यार जायत सर हांव करता पिडेस्ताक सांगता जायत पिडेस्ताक हांव सर म्हणटा थोडे पटी जाय सर हांव करता तुका गुड गुड आतां मेघना आतां तूं आतां प्रेझेंट सिच्युएशनांत आतां तुका मस्त विद्यार्थी जावंक पुरो या यूथ जावंक पुरो युवक युवती जावंक पुरो तुजे जशें येतात तांचो समस्यो घेवन ह्या सन्निवेशान तुका कशें बघता मेघना चॅलेंजीस विशयान म्हणजे वय वय आतां भुरग्यांनी फेस करचे सुमार चॅलेंजीस येवचे सोसायटीच्या मायंडसेटांत करेक्ट अकॉर्डिंग टू सोसायटी जेंडर बायस म्हणून आसा चेडवांनी एका टायपाचे बिहेवियर एम्प्लॉय करचे चेड्यांचे दुसऱ्या टायपाचे बिहेवियर ते एक्चुअली इंटरनली येवचे न्ही ते भुरग्यांक आमी कशें शिकयता तशें भुरग्यांनी वाडचें फॉर एग्जाम्पल आतां एका प्रोफेशनाची नांवां काडल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आतां चेड्यांक खंयचे प्रोफेशन मोर सुटेबल गी सारतना डॉक्टर म्हणटात आर्किटेक्ट म्हणटात इंजिनियर म्हणटात चेडवांक कळलें मोर सुटेबल गी सारतना टीचर म्हणटात नर्स म्हणटात आतां जेंडर रोल म्हणून सांगतात कालेक चेडवांनी डाक्टर इंजिनियर जावन वचोगी चेड्यांनी टीचर नर्स जावन वचोगी जावं येता सो अशें शिकयतना भुरग्यांक मस्त कन्फ्युजन आसता एक चेंज जाताना भुरग्यांक शॉक जाता सरप्रायज जाता मागीर ते चड जाताना व्हडले जाताना मागीर ट्रॉमा म्हणटात ताका सो ट्रॉमा जाता सो भुरग्यांक वाडयतना मस्त केअरफुली वाडयचे आमी भुरग्यांक काले सांगतात ते पुरा सांगती मायंडान दवरन भुरग्यांक आमी वाडयचे आतां सुमार भुरगीं आयिल्लीं चेडवां भुरगीं स्पेशली मेजॉरिटी आयिल्लीं तांकां मस्त सेल्फ एस्टिमाचे इश्यूज आसात इन्फिरियोरिटी इश्यूज आसात आनी एक इश्यूज कालेक आसात म्हळ्यार ल्हान तावन चेडवांक सांगलें आसा तूं मोठें आसाय वेट रेड्यूस कर तूं काळें आसाय तोंडाक हें सारय तोंडाक हें पत्तय गोरें जाताय आतां गोरें जावचे तुज्या कंट्रोलान ना एक मनीस काळो आसल्यार एक मनशाचें स्किन डार्क आसल्यार इट इज बिकॉज ऑफ मेलनिन इन द बॉडी आतां ते तुज्या कंट्रोलार ना तूं आतां तुजो हात बॉडी भितर घालून मेलनिन उणें करया म्हणून सांगल्यार तें करूंक जायना इट्स व्हेरी नॅचरल सो कोणी तुका सांगचें हें घाल तें घाल गोरें जाताय म्हणजे व्हेरी रॉंग पालक म्हणल्यार तें जायना नॅचरल पूण आतां भुरग्यांच्या मांडांत आसता हांव काळी देखून म्हाका अशें सांगतात म्हाका एक्सेप्ट कर म्हाका कोणी एक्सेप्ट करनात हांव सोबीत न्हय आनी फायनली टॉपीक वेचे काजराक तो आतां गोरें जायना जाल्यार वतान खेळल्यार काळें जाताय कोणी तुजे वांटो काजर करनात कोणी काजर जायनात सो भुरग्यांक अले पुरा संगती मांडान घालतना व्हड जाताना तांच्या मांडान तशी येत संगती आनी कालेंय केल्यार ओके आतां अशें केल्यार म्हाका मम्मी डॅडी अशें सांगतात की अशें केल्यार अंकल आंटी अशें सांगतात की आतां चेडवां म्हाका भायर वचचें फ्रेंड्स आवट वचचें म्हळ्यार ना तुका वचूंक जायना तुवें वचूं नजो पूण भाव येता भाव चेडो देखून ताणें वचचें आतां ते एक एक्सप्लेनेशन वे पूण ताचें जस्टिफिकेशन कालें ताचे फाटल्यान मिनींग कालें
एक मिनींग ना आमी जस्ट एक जेंडर बायस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मंडन दवरून भुरग्यांक एक रिजन दिवचें पूण रिजनाच्या फाटल्यान एक मिनींग ना आतां हे पुरा भुरग्यांक जस्टिफिकेशन दितना भुरग्यांच्या मंडंत अलित संगती भरतात आनी वोट जाताना अलित इन्फिरियॉरिटी इश्यूज इनसिक्युरिटी इश्यूज म्हज्यान कांय जायना हांव चेडो आसलो जाल्यार कितले की बरें आहलें मुस्त भुरगीं येतात अले विशय म्हाका सांगून सो तांकां एनकरेज करते रावचें ल्हान आसतना अले डिफरन्सिएशन करीन वचो आनी इट्स व्हेरी इजी डिफिकल्ट ना हें पुरा करचें बट I wish more parents understood this and it's more relatives actually parents ही supportive असल्यार relatives येतात neighbors येतात आणि सांगतात हे सरे ते सरे हें दी तें दी बारीक जाता गोरें जाता सो पेरेंट्स आनी तांच्या भुरग्यांचे वेलबिंग प्रायोरिटायज करचें मागीर उरिल्यांचे रिलेशनशीप पळोवचें आमी हाचे वयर एक क्लास तुकान घेवेत कोन्ना पूण ओके बरें सांगलें तुवें परिस्थिती आतां प्रस्तुत कितें आसा समाजान घडचें हेंच आतां आमी आमच्या वर्तुलांत वावर करनासा आतां आमी कशें भोगलां आमी कितें समाजाक दिता तें आमकां समजणी आसा तर आमच्या हातांत येवच्या भुरग्यांक युवजनांक जावं पुरो ल्हानांक व्हडांक कोणायकी आमी कशें एक सबल करियेत म्हज्या हातांत आयिल्ल्या व्यक्तींक आमी कशें सबल करियेत शिक्षण क्षेत्रांत कशें करियेत रोजवेरा बहुशा हांवें आतां मेघनान सांगले थोडे विशयी आदारून सांगचे जाल्यार म्हाकाय असल्या संगतीचो मस्तू आमच्या विद्यार्थ्यांचे समस्या हुस्को म्हाका भोगलो आनी त्या देखून आमी एक व्हॅल्यू एड्युकेशन बूक एक दोन हाडल्यात ताचे खातीर थोडे थोडे विशय आमी तातूंत सांगल्यात कित्याक म्हळ्यार हांवें मनचे खंयच्या क्षेत्रांत जावं शिक्षण क्षेत्रांत स्पेशली लायफ स्किल्स म्हणून आसात ताचे बारीक गरज आसा म्हळ्यार तूं डिग्री शिकाप ऑर हे शिकाप जाल्यार फायनली तुज्या घरा येवचें तुज्या समाजांची येवचें आनी त्या जीवनाची कौशल्य म्हणटा आमी चिंता फुडलें शिक्षण क्षेत्र ह्याच विशयांत चर्चा करना आसा म्हणून चिंता खंडीत खंडीत वय वय खंडीत आनी त्या देखून हे हांवें कशें करचें म्हळ्यार थोडे फावटी आमी विद्यार्थींक कश्टाल्या विद्यार्थींक पळयतना तांकां आपोवन आमी तांचे कडेन उलयता तांकां एक इन्स्पायर करता हांव कोंकणी आमच्या समुदायाक मात म्हणचें न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हज्या क्षेत्राक येवचीं भुरगीं सडावत कोंकणी क्रिस्तांव न्ही म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार ते बरे अवकाश सोडून मंगळूर तावन सोडून येतात हांवें BF शिकोवच्या भुरग्यांक आनी ऑर ती मे बी ती दुसरे कसले सब्जेक्ट्स कांजून आसात हांवें पळयल्या प्रकार थोडी मस्त दुबळी भुरगीं आसात आनी तांकां अवेरनेसूच ना एब्यूज म्हळ्यार काले म्हण अवेरनेस ना तांकां आनी ते अवेरनेस हांव मस्त फावटी दिवंक हांवें पळयलां आनी म्हज्या कलिगाकी हांवें तें सांगलां कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तांणी जियेचें हांवें देखून 3 संगती मस्त गरजेच्यो म्हणून बघचें एक तांकां तांचे हक्कां कितें म्हणून स्त्री जावन तांचे कितें हक्कां आनी तांची फॅमिली रिलेशन्स कशें संबंध कशें या तांणी कशें तांची थोडी एन्टायटलमेंट म्हणटा आमी म्हळ्यार कितें म्हणटा तांकां तांचे प्रॉपर्टी हक्कां जावन दी कसले हक्कां जावन दी तांणी ती कशें समजून काडजेवेत आनी तांणी कशें सबलीकरण जोडयेत आनी तांच्या पांयार रावचें एक कितें म्हणटा तें भोव गरजेचें आनी सूक्ष्म रितीन मुखार हाडचें तांणी समजूंक जाय वय समजूंक जाय मेरे बाई कितें म्हणटा ह्या संगतींत आमी कशें तांकां सबल करियेत आमच्या सांगता येवच्यांक मेळच्यांक कशें आमी एक सबल करूंक जाता आतां टिचर्सांक जाल्यार शिक्षकांक जाल्यार तांच्या स्टुडंट्सा विशयी मात सांगेत पूण हांवें म्हज्या पिडेस्ता विशयी सांगचें पडटा काल्याक म्हळ्यार आमचे पिडेस्त इतल्या हीन स्थितीर आसता थोडे जाण पयशांच्या विशयी म्हणचें न्हय हांवें उरल्या तांच्या पिडेच्या वरवीं या तांच्या खंयचे तांचे सायकॉलॉजी हें पळय इतलें पाड आसता त्या दाळ तांकां आमी मस्त धैर्य दिवचें पडटा तुका काही जायना म्हणल्यार एक उतार तूं फाल्यां पळय आज तूं इतलो हुशार आसाय फाल्यां हाच्या चड तूं हुशार जाताय म्हणलें एक बरें उतार तुजे खातीर हांव मागता म्हणलें आनी एक उतार स्त्रियांक जाल्यार स्त्रियो मस्त न्हय म्हज्या आनी तो आश्चर्य स्त्रियो न्हय म्हजी नर्सस या म्हजी आमची FNs म्हणून आमी म्हणटा अटेंडन्स म्हणटा आमी तांकां ती पुरो स्त्रियो चड समस्या येताना कशें ते फेस करचे ताका तूं एक मार्गदर्शकी जावं एक कशें एक तूं फाटीं दिवेत या तांकां कशें आमी सबल करियेत तांकां समस्या आसतात मस्त तराचे तांकां मस्त समस्या आसात पयल्यान तांकां हांव न्हय म्हणचे थोडे फावटी गुत्त आसून या गुत्त नासतना
ती रजा कोणाक येतात वय. आस्पत्री कितली बिझी आसूं दी थोड्या भुरग्यांक ते पडून आसतना म्हणटात न्ही वय. तशें पूण जाय की थोडे हें केलें समस्या आसची भुरगीं आसतात वय आमची नर्सिंग भुरगीं स्टुडंट सोडल्यार स्टाफ जावन येतना तांकां 20 वर्सां जातात वय 20 21 22 24 इतल्या भितरलीं ते भुरगीं आसचे पयलें वय तितलीं ल्हान भुरगीं म्हज्या सांगात आतां आसात वय तांकां मस्त मस्त समस्या आसात सामाजीक समस्ये तांचे घरचे समस्ये कामाचे समस्ये मस्त समस्या आसात असल्या भुरग्यांक केदाळरी हांव सरशीन काण घेवन तांचे पाट तप्पण न्हू तुमकां काही जायना पळय तुमी इतले म्हणी आमकां देवान दिसभर तो ग्रास दिला ग्रास ना तरी कितली जाणां आसतात देखून तुमी संतोष पावचे पयल्यान पयलें तुवें पयलें कामाक येताना तुवें जेजू कडेन म्हण सांगिना हांव देवरत्र म्हणटा तुमी मागून ये जाय आनी आमचें सगळें काम आमी ताका समर्पी जाय त्या दाडा आमची पुरा समस्या उणे जातात करेक्ट मागीर पॉझिटिव्ह तू एक दिवचे पॉझिटिव्हिटी केदाळे येवन ते तांकां वय. इन्सिस्ट करता केदळा आमी पॉझिटिव्ह आसता केदळा आमच्या भोवती आमी पॉझिटिव्ह एनर्जी दिता त्या दाडा सगळ्यांक थंय बरेंच जाता हे मुख्य जावन आमी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन स्त्रियांच्या दिसा समजून काडून घेवंक जाय आसलो विशय हे कावन्सिलर जाले मेघनाई ओपन आसूंक पुरो या शिक्षकी जावन आसली या शिक्षक शेतांत सेवा दिल्ली आमची रोजविरा जावं की पुरो या वैद्यकीय शेतांत लोकांची सेवा करणं भोव सकड लोकांक सडावत वळखीची जाल्ली मेरी वास जावं पुरो आनी आज आमी स्त्रियांच्या या आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसा आमचे ल्हान वर्तुळ आसूंक पुरो ल्हानशा वर्तुळांत जें कितें आमी करता तें बरें करून नांवा खातीर न्ही आमी खंयच्या एका नांवा खातीर वसना बदलाक आमकां कितें जें मेळ्ळां एक अवकाश तो आमच्या वर्तुळांत बरें करूंक प्रयत्न करच्यांत आमी प्रयोग करनासा अशेंच आमच्या भोंवरी जायत्यो स्त्रियो आसात आनी हे लायव्ह स्ट्रीम पळयल्ल्या सगळ्यांक सर्व स्त्रियांक एक बरें एक इन्स्पिरेशन म्हणून हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार एक शिक्षकी जावंक पुरो या एक सेवा दिवची नर्स सुपरिंटेंडंट जावंक पुरो या ल्हानशा प्रायेर एक विद्यार्थींक युवकांक युवजनांक एक कावन्सिलर जावन ती कावन्सिलर मात्र न्ही तिका मस्त दुसरी तालेंतांय आसात आमच्या मेघना जायत्या तालेंतांनी बरयल्लें आसा आतां आमी हें जावन काल आमची प्रायज जाली आमी प्रायज जावन चड आमची सेवा दिवन चडता जाली म्हणून आमी ओपल्यार मेघनाक आतां जायते अवकाश आसात न्ही गे मेघना तुका दुसरी खंयची बरं तालेंतां आसात हांव सिंग करता बेकिंग करता मागीर म्हाका ट्रॅव्हलिंग बारी लायक पूण मॅम तुमी प्रायज जाली तुमकां काय करूंक जायना म्हणचे न्ही ना ते आमचे म्हळ्यार आमच्या मतीन ते एक आसता ते एक ऑलरेडी लोडेड म्हणटा न्ही ते ऑलरेडी लोडेड जाल्लें आसता आनी आमकां साधन करूंक जाता गे तशें आसता पूण आमी चड फोकस करचें तुका आनी तुज्या त्या प्रायच्या हांकां कित्याक म्हळ्यार आमच्या अंडर मस्त भुरगीं वाडोवन येतात शिकून येतात तांकां आमी तेंच दिवचें आसा आतां मेरी बाई तिच्या वर्तुळांत तेंच दिता पॉझिटिव्ह एनर्जी दिवन तांकां एनकरेज करता ह्या विशयांत समजूनय दिता ती कितें आतां प्रस्तुत समस्या कितें आसात आमच्या परिसरांत त्या विशयांत फोकस करता तशेंच आमची रोजविरा तिच्या सांगात मस्त जायते यूथ आसात कॉलेजीची स्टुडंट्स यूथ आनी बरो आसात तांकां ती बरेंच सांगता काय सांगूंक कशें येता गे रोजविरा तूं ह्या विशयांत हांवें म्हाका एक भौशा आज सांगाजेच जाल्लें हांवें जेजुंताचे एक शिक्षण क्षेत्रांत ताणें दिल्लो फाटिंबो भौशा 1986 चेडवां भुरग्यांक एलोशियस कॉलेजीक एक मेथेर केल्लें ताणें काण गेल्लें ते एक व्हडलें साधन आनी त्या दरम्यान हांवें मस्त एक कितें म्हणटात बरेंपण पळयलां आनी सबलीकरण पळयलां स्त्रियांचें मेघनाय म्हजे ओटू कंडीत ओपता म्हूण चिंता हांव कित्याक म्हळ्यार एलोशियस कॉलेज इज अ प्लेस वेर एवरीबडी कॅन बी लायक हॅपी इक्वल वय वय तशें आनी प्रिंसिपल्स आमच्या कॉलेजीचे थोडे प्रिंसिपल आसात बारी बरे तरान आमकां एक एनकरेजमेंट करचे स्टुडंट्सांक एनकरेजमेंट करचें पळयलां हांवें आनी ते भौशा अले साधनां मस्तू जायचे आमच्या दुसऱ्या भौशा कितें म्हणटात हळ्ळ्यांनी म्हणलें बरें जायचें आनी त्या जाल्यार खंडीत आमची कोंकणी समाज क्रिस्तांव समाज मुखार येतली आनी तांच्यान ते एक एक्सपेरिमेंट इज अ व्हेरी ग्रेट एक्सपेरिमेंट एक बरो एक अवकाश हो वेळ आमी बऱ्या तरान करशिल्लो म्हाका ह्या विशयांत बारी संतोष भोगता तशें आमच्या सर्व विक्षकांक आमी सर बरें मागता सर स्त्रियांक घरा आसल्या भायर आसल्या वावरार आसल्या हर एका स्त्रियांक आमी आज आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसाचे उल्हास पाठयता आनी सुमेस्तांक बरें मागता आनी आयच्या दिसा जें कितें आमी विंचून काडल्या थोड्या सबल स्त्रियांचें उलोवणें आमी आयकलां ताचे तावन आमी बरेंपण जोडया आनी समाजाक आमी जाता तितलें बरेंपण करूंक आमचे तावन कितें साध्य आसा तें करूंक आमी प्रयत्न करया म्हूण सांगून आमचें हें संभाशण हांगासर आमी संपयता बरें.